पुजा जाली न्यू ऑफिसान तुमचे कितें तुमकां सांगता एक सगळ्यात बरो दीस आज आणि भारतीय जनता पार्टीचे नूतन हे कार्यालय हे आयज हांगा जाची धार्मीक विधी आसा ते सगळे सोपस्कार जे आशिल्ले ते सगळे आयज बरे तरेन जाले. भारतीय जनता पार्टीची ही वास्तू म्हळ्यार ही कार्यकर्त्यांची वास्तू आणि अनेक वर्सां आमी पळयतात तळागाळान हो पक्ष रुजला हाजे सगळे श्रेय सगळे कार्यकर्त्यांक वता. आमचे सर्गेस्त मनोहरभाई पर्रीकर, श्रीपाद नायक, लक्ष्मीकांत पार्सेकर, राजेंद्र आल्लेकर, सतीश दोड, विनय तेंडुलकर, दत्ता खोलकर असे सगळे काम करीत आयले आणि मागीर सदानंद शेट तानावडे आणि दोतोर प्रमोद सावंत हांच्या फुडारपणा खाला आतां पर्यंतचो जो प्रवास आसा तो प्रवास हांवें बीन जवळून पळयला आणि एक कार्यकर्तो म्हणून सांगता की त्या दिसा पासून आतां पर्यंत एक कार्यकर्तो सदस्य ते प्रदेश अध्यक्ष पर्यंत हे फक्त भारतीय जनता पार्टीन जावंक शकता आणि ह्या भारतीय जनता पार्टीची दिवसे दिवस जी वाड आसा ताजो साक्षीदारी हांव आसा आणि त्याच बद्दल म्हजें भाग्य आसा की हे सगळे नूतन कार्यालयाचे सगळे विधी करपाक ती म्हाकाय बीन म्हज्या हातांतल्यान घडलें म्हजेंय भाग्य आसा. एकूण हो पक्ष तळागाळांतल्यान वयर आयला आणि ह्या कार्यालयाच्या निमतान आमी लोकां कडेन वतले आणि 27 30 ध्येय आसा तेंच फुडें व्हरप आणि ह्या कार्यालयांतल्यान जी विचारधारा आसा ती विचारधारा सर्वसामान्या कडेन पावोवप आणि एक प्रकारची भारत मातेची सेवा. माननीय अमित भाई शाह जेन्ना अध्यक्ष जाले त्या वेळाचेर तांणी ठरयलें की आमची सगळ्या देशभर सगळ्या जिल्ल्यांनी कार्यालय जावची आणि त्या कार्यालयान भितर अशी सुसज्ज कार्यालयां आसची ती कार्यकर्त्यांची कार्यालयां आसची आणि तांणी पुढाकार घेतलो. त्या खातीर तांच्यांनी निधी जमोवपाचें आजीवन निधी म्हणजे कार्यकर्त्यांच्याच मार्फत जे निवडून आयले तांणी आपलें योगदान दिवप अशे तरेन कार्यकर्त्यांचे सदस्य नोंदणी हाजे तातूंतल्यान आमी हे निधी गोळा करून कार्यकर्त्यां खातीर कार्यकर्त्यांनी केल्लें अशें कार्यालय सगळ्या देशान भितर जावप आणि ताजोच भाग म्हणून गोंयान सुद्दां हे आमची जिल्ल्याची कार्यालयां आसात पण अशें एक भव्य अशें कार्यालय आसा ज्या कार्यालयांतल्यान येणाऱ्या फुडल्या अनेक पिढ्या खातीर हें कार्यालय एक दिवो एक दिपस्तंभ असो जातलो आणि हांगसरल्यान बरे कार्यकर्ते घडोवन देश सेवे खातीर फुडें वता. सो हे कार्यालयान कितें कितें आहा स्पेशली मिटींग रूम हे अशें कितें हें कार्यालय आयच्या जनजी खातीर सुसज्ज अशें कार्यालय आसा. ह्या कार्यालयान जे येतले ते कार्यकर्ते तांचे खातीर बैठकांचो रूम तांचे खातीर वेगळी दालनां त्या दालनान भितर त्याच बद्दल रणनीती म्हणजे आमचे जे आतां एक्शन प्लॅन्स असतात गांवांतल्यो सभा आसतल्यो मिटींग आसतल्यो बूथ आसतले मागीर शक्ती केंद्रां आसतलीं तांचे पर्यंत पावप प्रकोश्टा पर्यंत पावप सगळे मोर्चा पर्यंत पावप हे सगळीं कामां ह्या कार्यालयाच्या मार्फत जातलीं आणि भारतीय जनता पार्टीक एक नवी उबारी आणि इल्ली घटकान दिवपाचो आनी कितली कॅपेसिटी कितें आहा मिटींग हॉल एक आमी आयकलां की बरो ह्या हातूंत भितर एक सुसज्ज असो एक 1000 लोकांक बसपाचो एक कक्ष आसा व्हडलो 2 बैठक रूम आसात कोर कमिटी आसतली किंवा प्रेस कॉन्फरन्सीस आसतल्यो किंवा काही मार्गदर्शना खातीर आसतले अशे 2 कॉन्फरन्स रूम आसात आणि त्याच बरोबर कार्यालयाच्या माध्यमांतल्यान वेगवेगळी दालनां आसा मुख्यमंत्र्याचो कक्ष अध्यक्षाचो कक्ष आणि बाकीचे कार्यालय मंत्री जो आसा तांचे आणि मोर्चांचे विविध मोर्चाचे पदभारां खातीर तांकां बैठकांचे निमित्त कार्यक्रम कसो आसतलो अजून तांचे टायम टेबल जें आसा तें डिटेल टायम टेबल मेळूना पण ताजे टायम टेबल आयले नंतर पत्रकारां कडेन आमी येवन पत्रकार परिशद घेवन सगळें डिटेल आयज फक्त तुमची पुजा हय म्हणजे रिच्युअल्स जितले धार्मीक विधी आशिल्ले तितले आयज सर